एरिक ओझेरियो कोंकणी मोडायलो ह्यो व्हडांतलो व्हड महामनीस म्हणल्यार फोट जावची ना। कित्याक कोंकणी भाशे खातीर आनी कोंकणी संस्कृती खातीर जो ताणें वावर केला तो कोणेनूच करूंक ना अशें म्हाज्यान खात्रेन सांगूं येता। ताणें फकत कोंकणी चडांत चड लोकां समोर पावची हें चिंतून ताचो वावर आसलो आनी त्या खातीर तो म्हणटालो की कोंकणी भास जी आसा ती फुलतेली फळटेली आनी आख्ख्या सगळ्या कोंकण्यांक पावतली जाल्यार ती सगळ्या लिपींनी वापरून घेवपाक जाय। म्हणजे देवनागरीनूच न्हय पूण रोमी, कन्नड, मलयालम ह्या सगळ्या लिपींनी, कित्याक त्या त्या मनशांक त्या त्या गांवांतल्या लोकांक ती एट्रॅक्ट करता। आनी हें चिंतून ताणें जायतो वावर केलो। तो हायकोर्टान पर्यंत गेलो की साहित्य अकादेमी कन्नड आनी रोमी लिपीक एक्सेप्ट करना, ती करची म्हणून ताणें लिगल फायट पासून मारली, पूण आमकां जोयत मेळ्ळें ना। हांव ताचे बरोबर फाटलीं 30-35 वर्सां कोंकणीच्या मुवमेंटाक लागून आसलो आनी म्हाका उगडास आसा। तो इतलो विजनरी आसलो, ताका दिसलें की कोंकणी भास गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हातूंत घालपूंक जाय म्हणून। आनी तेणें कोंकणी निरंतरी म्हणून एक कार्यक्रम केलो, जो कार्यक्रम सुमार 42 वरां चल्लो आनी आख्ख्या संवसारांतलो रिकॉर्ड मोडून ताणें कोंकणी भाशेक गिनीस वर्ल्ड बूक रिकॉर्डान घातली। खरेंच ताचे उसले मनीस आमकां मेळपाक भोव कठीण। हांव मागतां की ताका सर्गीचें सूख फावो जाल्या पुरो। आमकां खूब दूख जाली। आमचो कोंकणीचो मालगोडो एरिक बाब ह्या संवसाराक काल वतल्लो। कोंकणीचो व्हड भक्त न्हयच मंगळूरच्या गांवांत वो कर्नाटका प्रांतांत पूण आख्ख्या कोंकण शारांत कोंकणी भासोत ताणें खूब वावर केलो। तियात्राच्या मळार, संगीताच्या मळार ताचें जायतें योगदान आसा। कोंकणी भासोत तो जायतो वावुरलो। कर्नाटकान इस्कॉलांनी कोंकणी शिकोवंक ताचेच वरवीं परवानगी मेळ्ळी आनी जायत्या इस्कॉलांनी कन्नड लिपीन ते कोंकणी शिकोवंक लागले। गोंयांत रोमी कोंकणी खातीर तो भारी वावुरलो आनी शेकी मोरो पर्यंत ताचें मन आसलें की सरकारान कोंकणीक मान्यताय दिवची। असो आमचो भाव एरिक ओझेरियो। जायतो ताचो वावर आमच्यांनी हांगर सांगूंक जायना, जायतो ताणें वावर केला। आमी मागता तो सोंपलेल्या एरिकाक देवान सर्गीचें सूख फावो करूं। एरिक बाब ओझेरियो हांव म्हणून तो एक संस्थाच म्हणून ताचो वावर खूब। ताका लिपीचो बोलयेचो असो कांयच वेगळोचार नासलो आनी सगल्यो लिपी बोली सांगातान येवच्यो हो ताचो हेतू आसलो। कोंकणी मळार ताणें खूब आनी विशेश वावर केला। जशे परी भोंवडी, बोसणी हे ताचे कार्यक्रम आमी मुंबयंत हाडल्यात आनी लोकांक ताणें कोंकणीशी हाडपाचो खूब व्हडलो प्रयत्न केलो। म्हणजे अशें म्हणूं येता की बाब एरिक ओझेरियोन जो वावर केला कोंकणी मळार तसलो वावर आनी कोणेंच केला अशें दिसना आयच्या काळांत तरी। कोंकणी संगीताचो आनी संस्कृतीक मळावेलो अखंड खांबो एरिक बाब ओझेरियो संवसाराक अंतरलो ही आमकां सगल्यांक दुखाची खबर। आपलें जिवीत ताणें निस्वार्थीपणान पोरचे पासत भेटयलें। कोंकणी मळार जावं मुजगांतल्यान साहित्यांतल्यान कोंकणी सांबाळून आनी कोंकणीचो प्रचार करून ताणें आपलें आख्खें जिवीत भेटयलें। सुटयांनी तरणाट्यांक भुरग्यांक शिबिरां घडोवन हाडून तांकां
वेकेशन कॅम्प ही सगळीं ताणें ऑर्गनायज करून ताणें तरणाट्यांक भुरग्यांक संद दिली कोंकणी मळार जावं साहित्या वाटेन मुजगा वाटेन संगिता वाटेन परजळून आपले गूण दाखोवंक आनी अशे तरेन तरणाट्यांक भुरग्यांक तांचो फुडार ह्या संस्कृतीक मळार वाडोवंक ताणें उत्तेजन दिलें. आयज तो संवसाराक अंतरला. संवसारी यात्रा सोंपल्या पूण ताच्यो यादी आमच्या काळजांत सदांच जिव्यो उरतल्यो. ताणें जो वावर मुजगांतल्यान आनी साहित्यांतल्यान केला तो सदांच आमकां देखीवून तो आमकां एक नमुनो आमी निस्वार्थीपणी वावरून आमची भास सांबाळून आमची संस्कृताय राखून आमची अस्मिताय राखून दवरून नीज गोंयकार नीज नागरीक निस्वार्थीपणी वावरून आयज ताच्या आत्म्याक हांव शांती मागतां आनी जो बरो वावर ताणें केला ताची फळां सदांच उत्पन्न जावंक आनी ताच्या बऱ्या पुण्याचो इनाम ताका मेळूंक म्हजें मागणें अर्पिता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.